क्रिस्तान बापा म्हणून उलो केल्ल्या तुज्या मजतीन कार्मेल कोवेंतांत जियोनच्या आमकां पाय बापा शाबितायेन सर्गी सुका मोगाचे न्हू ह्या प्राचीत काळार सांज जुजेचें फेस्त दाबाची रितीन आचरण करूंक पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता आनी साल्वासवाच्या चरित्रेंत ताचो पात्र नियाळन ताका मान फावो करता आज आमकां कार्मेलीत भावांक व्हरतो संभ्रम असो दीस आमचे मायंगर जावन आसच्या सांजुसेक समर्पिल्ल्या ह्या कोवेंताचो 500 वर्साचो संभ्रम आज आमी आचरण करता सांजुसे मुखांतर देवान आमकां फावो केल्ल्या सर्व उपकारांक देवा बापाक ह्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं अर्गां दिवंक आमी हांगा सांगता जमल्या ह्या वक्तां ह्या कोवेंताच्या उदरगते खातीर वावुरल्या समेस्तां पासत आमी मागता तशेंच देवादीन जाल्ल्या सर्व आमच्या कार्मेलीत फ्रादींक आनी हिता चिंतकांक सोमी सासनाचो विशय दिवं दी म्हूण जावन आसा आमचें मागणें तुमकां समेस्तांक ह्या देवाचीक फेस्ता मिसाक मोगोसो येवकार मागता आसतना सांजुजे आमा समेस्तांचो शारती आमा पासो देवा लागीं विनंती करून दी म्हूण मागया आतां गवळीक बाप सर्व ह्या जाका सांगता वेदी सरशी मेटांक काडटा आसतना आमी सर्व उबे रावून सांजुजे बापा नामान तुका म्हणलें गीत आमी गावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी
शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सबार पावटी ह्या आल्तारीत हांव न्हू हांवें मिसां भेटयल्यांत सरावो जावन बाळक जेजूच्या फेस्ताक आनी कार्मेलीत पाद्रांबाच्या फेस्ताक आनी तुमी हांगासर मिसाच्या बलिदानात सबार पावटी भाग घेतला. पूण आज आमी हांगासर आसाव आनी एका उद्देशान. हे हांगासर आसच्या कार्मेलीत फ्रादी खातीर तांकां उल्हास पाठोवच्या खातीर आनी तांच्या सांगाता मेळोनूच देवाक अर्गां दिवच्या खातीर आमी हांगासर आसाव. आतां प्रस्तावनांत सांगिल्लें आमी आयकलें. 500 वर्सां कार्मेलीत फ्राद ह्या बोर गुड्यार येवन वस्ती करन तांचे मिसांव हांगासर जारी केले. 500 वर्सां जालीं आनी त्या पासत हो संभ्रम हांगासर आचरण करच्या खातीर आमी आसाव. 1940 आनी 7 इस्वेंत ते फ्राद हांगासर आयले. हांगासर तांचें म्हत्वाचें जीवन तांणी सुरू केलें. ध्यानाचें जीवन, मागण्याचें जीवन आनी ह्या मुखांतर हांगासर आसपासच्या लोकांक एक प्रत्येक देख तांचे तावन मेळ्ळी आनी तांणी हांगासर रावन तांचे मिसांव आमच्या मंगळूर दिवसेंत तांणी प्रारंभ केले. तांचे मिसांव प्रत्येक तरान आत्मीक गरजो लोकांच्यो सुदारसूंचे मिसांव ते फिरगजांनी आपयल्या वेळार ते गेले आनी संस्थांनी ते गेले. हांगासरच ते केदाळे लोकांक मेळोन तांचे गरजो आत्मीक गरजो ते सुदारसूंक तयार आशिल्ले. अशें 500 वर्सां तांणी हांगासर करचिलीं. देवान तांकां हांगासर मोरये माये सांगाता मेळोन हांगासर तांकां आपोवन हाडलें. कार्मेल सायबीण तांची प्रत्येक शेरोतेन कार्मेल मायेचे भुरगे ते म्हणून तांकां आपयतात. कार्मेल माय तांकां प्रत्येक मोगाची आनी तिचें भक्तीपण ह्या दिवसेंत प्रत्येक तरान बेंतीन आमी उपयोग करच्या विशांत कार्मेल मायेची बेंतीन आमी घालूंक तांचे तावन प्रेरण मेळ्ळें. आमचो देवादीन आतां सांत जोन पौल II तो ताका गोळो घालून जुशी मारूंक प्रयत्न जाल्लें तुमी जाणात. आनी त्या वेळार ताका आस्पत्रेक व्हेल्लें आनी आस्पत्रेक ऑपरेशनाक तयार करता आसतना थंयसर नर्सा कडेन म्हणलो, तुमी कितेंय करा, कितेंय काडा, पूण म्हज्या गळ्यांतली बेंतीण मात काडनाकात हें ताणें म्हळें. आनी ती बेंतीण ताणें काडूंक ना. बाबसाहेब जोन पौल II आतां सांतो ताका मोरयेचें भक्तीपण प्रत्येक तरान कार्मेल मायेचें भक्तीपण विशेश आशिल्लें. तेंच भक्तीपण ह्या फ्रादीन तावन आमकां आमच्या देशजींत आमकां मेळ्ळां आनी आमी हें भक्तीपण पयलो कुमगार भुरग्यांक दिता आसतना बेंतीण दिवन तें भक्तीपण भुरग्यांक तें प्रारंभ जाता. हाका कारण हे कार्मेलीत फ्राद आज तांच्या 500 वर्सांच्या जुबलेवाच्या संतोशांत वांटेली जावंक आमी हांगासर आसाव. देवाक तांच्या सांगता म्हणून आमी अर्गां दिवया. देव तांकां राखून दी, सांबाळून दी. सर फ्रादींक तो बेसांव दिवूं दी. 202 फ्राद ह्या प्रोविन्सांत आसा म्हणून प्रोविन्शियल म्हाका म्हणालो. आनी तांचे मिसांव ह्या आमच्या देशमात न्ही, गोंयांत आनी भोवशा मुंबयंतय अशें तांचे मिसांव ते चोलोवन तो आसात. मोरी माय, कार्मेल माय तांकां प्रत्येक तरान सांबाळून दी म्हणून आज तांचे पासत आमी मागता आसतना तांकां आमी
उल्हास पाठोवया तांचे मिसांव सदांच फळां भरीत जायशें देव तांकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया हांगासर तांचो वावर खळमीत नासतना जायतो वावर तो प्रत्येक तरेन आत्मीक आदार दिवचो लोकांक खंयच्याय वेळार गेले जाल्यारय ते हांगासर मेळटात लोकांक तांकां तांच्यो गरजो सुदारशितात ह्या मुखांतर आमच्या लोकांचें आत्मीक जीवन तांच्या मुखांतर आनीक बरें जावं दी म्हणून आमी आशयता आनी मागता भावन भयणीनो आज सांज जुजेची परब आमी आचरण करता जुजे पवित्र सभेचो पात्रोण आमच्या देशाचो पात्रोण आनी ह्या घराचोय पात्रोण तो आमकां सोमेस्तांक आमच्या पासून तो विनंती करून दी आनी प्रत्येक तरान ह्या घरांत वस्ती करच्या फ्रादींक प्रत्येक तरान तो उपकार ताचो तांकां तो मेळाशें करून दी आदार दिवन दी म्हणून आमी मागून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक मुखार सरया फावो त्या तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमचें उणेपण वळखून देवाची काकूळट आनी बोगसाणें मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो मोड अपराध ह्या पासून म्हगे सदां जावं पार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेशपरा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो संसाराचे पाप काढताय आमची
सर्व पदवेदारा देवा आमच्या सडवणदारा जेजूची आनी ताचे बाये मरयेची मोगान आनी विश्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें बागेवंत जुजेक विंचलोय तेच परी जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय ताच्या आदारान सडवणदाराचें जिवीत आमचे सवय वाडत वचूं आनी समेस्त मनशांक ताची सडवण पावो आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान सामवेलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप त्यावेळी एके राती सर्वेस्पराचे उतर नातानाक आयले वस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवे विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततेंतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची रासवटकी तीर सांबाळटलो तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन तीर सांबाळटलो हांव ताचो बापय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो तुजे घराणे आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतली आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतलें देवाचें उतर हें मुझ
दुसरें वचप सा पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. भावा भयणीनो, संवसार तांचें दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्राहमाक आनी ताचे संततीक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसावणी केल्ली अब्राहम नियमशास्त्राक काल जालो देखून न्हय, बगार भावार्था उदेशी ताका लाभलेल्या नितिवानपणाक लागून. देखूनच भावार्थाचेर ओंदोन आसलेली ही बसावणी देवाचें एक धर्मार्थ देणें जायशी केल्ली. अशें अब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्रकाल जियेतल्यांक मात्र न्हय, बगार अब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडाशी ती बसावणी केल्या. कित्याक अब्राहमस आमा समेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडटल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून ही बसावणी नीज जावंक जाय. आपल्या बरोवशाक कसलोच आदार नासलेल्या वेळारी देवाची बसावणी ताणें सतमानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पासत ताचो भावार्थच ताणें नितिवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जाकोब जुजेचो बापोय. जुजेची पतीन आनी मरियेतान जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्यावरी गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस. तरी मरियेक आपकीर हाडूंक ताका खुशी नासली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच. ताका सपनांत सरेस्परसो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता मरियेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचें तें घर संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जुजे न्हिदेंतलो उठतच सरेस्पराच्या दुतान फर्मायल्ले प्रमाणे केलें. देवाचें उतर हें.
सांजुदेच्या या मोठा असो या कोवेंत असो अमृतोत्सव आचरूंक हांगासर जमलेल्या गोवळी बापानो, कार्मेलीत याजक भावानो, धार्मीक भयणीनो आनी सर याजकानो आनी म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांव धाकटो भुरगो आसतना जेन्ना ह्या कोवेंताक रिगोंक म्हण हांगासर आयलो, ह्या गेटी कडेन रावून पळयत आसतना मदगात हांगासर दिसताली सांजुदेची ती व्हडली इमाज. आतां ती आसा पार्लरा लागीं पावल्या. व्हड जैते वोंत इमाज थंयसर सेंट जोसेफ सर्कल म्हणटाले आमी, थंयसर मदगात आसली. हर एकल्याक ह्या कोवेंताक येतल्याक मोठो येवकार दिताली. आनी आमी म्हणटा ह्या कोवेंताक सेंट जोसेफ मॉनेस्ट्री आनी थंयसर मॉनेस्ट्री गेट म्हणटाले. देखून ह्या 75 वर्सांच्या चरित्रेंत हांगासर सुरवात जाल्ली पयली जावन आसा सांजुदेची. हांगासर बेल्जियमचे पाद्र्याब आयिल्ले. बेल्जियमच्या पाद्र्याबाचो उडास काडचो जाल्यार जावंक पुरो फादर लॉरेन्स, फादर हायसिंथ आनी फादर कॉन्स्टंटायन आनी फादर हर्मन आनी गोंयचे फादर मरी जोसेफ, फादर इरेनेवस, ब्रदर लुईस हांची वळख सबारांक आसा. आनी 75 वर्सांची चरित्रां चड लांबायची न्हय. कित्याक आतांय सुमार जाण आमकां मेळटा आसतना सांगतात, फादर ह्या कोवेंतान पयले पाद्र्याब आयिल्ले दळा हांव हांगा आयिल्लो. पयलेचे आंब्याचे रूख लायतना हांवें पळयल्यात, हांव धाकटुलो भुरगो आसलो अशें मलगड्यांनी उलोवचें आमी जायते फावटी हांगासर आयकलां. देखून ह्या कोवेंताची सुरवात तांणी सांजुदेक कित्याक विंचलो, सांजुदेक ह्या कोवेंताचो पात्रोन जावन कित्याक विंचलो म्हणलें सवाल आमच्या हर एकल्याच्या स्मृतीपटलार उबें जाता. कित्याक म्हळ्यार कार्मेलितांक सांजुदे भोव लागीं, तशें म्हळ्यार हेरांक लागीं ना म्हणून न्ही, सगळ्यांकी सांजुदे लागशिलो. आख्ख्या इगर्ज मातेचो पात्रोन 1080-70 इसवेंत पापा पियूस IX इगर्ज मातेचो पात्रोन म्हणून ताका वलायलो. पेट्रन ऑफ द युनिवर्सल चर्च ही हें बिरूद ताका दिल्लें. आमच्या दियेसीजीन ताका आमच्या दियेसीजो पात्रोन म्हणून आमी वळखून घेतलां. सकाळीच्या वेळार आमी सेमिनरींत आशिल्ल्या सेमिनरीचो पात्रोन जायते संस्थे मंगळुरांत सांजुदेक वलायिल्ले आसात. सांजुदे ह्या सगळ्या संस्थांचो, सगळ्या व्यक्तींचो निजायकी भोव मोगानच राखोल करता, सांबाळ करता म्हळ्यार सूख जावची ना. पूण कार्मेलितांक हो वसो चड लागशिलो. कित्याक म्हळ्यार आविलाची सांतेरेज म्हणटा, हांवें कितेंय मागल्लें सांजुदेच्या ससायकाल म्हाका मेळनासतना वसोंक ना. देखून तुमी सांजुदेची भक्ती विशेष रितीन तुमी दवरूंक जाय म्हणून आमकां उलो दिता. तिची एकली पाटलावी जावन आसा मादम मारवियास म्हणून. तिणें जायतीं कोवेंतां संवसारांत उगडल्यात. तांतलें एक कोवेंत उगडलेलें केरळाच्या कोट्टायमांत. आनी तें कोवेंत उगडटा आसतना ती तिच्या सिस्टरा सांगात जागो पळोवंक गेल्ली. आनी ती सुवात पळोवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर तो एकलो ब्राह्मण मनीस म्हणालो की हांव म्हजी सुवात सिस्टरांक तांचें कोवेंत बांदूंक दिना म्हूण. मादम मारवियास भोव भक्ती, तिका आविलाच्या सांतेरेजा बरी सांजुदेचेर विशेष भक्त आसली. देखून तिणें तिचे थंय आसली सांजुदेची एक आर्लूक काडून त्या भुंयचेर उडयली आनी म्हणाली की आमी ह्या चलयांक घरा सांजुदे पळोवन काणयतलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठून ती मागणें जावन भायर येता आसतना हो ब्राह्मणाचो मनीस दवादवी आयला. सिस्टर दया कर, म्हजी भुंय तुमीच घेवंक जाय. ना काल जायना म्हणलें. ना 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 हांवें मन बदलिलां, आतां तुमीच घेवंक जाय. देखून ती म्हणटा सांजुदे कडेन आमी मागल्यार कितेंय आमकां मेळनासतना वचना. देखून सांजुदेची भक्ती कार्मेलीत मेळांत, कार्मेलीत भितरल्या माद्रींत, कार्मेलीत याजकांत, कार्मेलीत सेक्युलर मेळाच्या सांद्यांतय दर दर म्हणून दिसून येता. देखूनच बेल्जियमांतल्यान आयिल्ल्या पाद्र्याबांनी ह्या कोवेंताक, ह्या मोठाक सांजुदेचें कोवेंत म्हूण वलायलें म्हूण सांगल्यार चूक जावची ना. आज 75 वर्सां गेल्यांत. आतां साबार जाणां कडेन विचारल्यार सांजुदेचें कोवेंत म्हूण म्हाका कळीतच नासलें फादर. आमी इन्फेंट जीजस श्रायन म्हूण मात्र कळीत. हें खंयच्यान आयलें सांजुदें हांवें आयकूंक ना म्हणूंक पुरो. हांवें म्हणूंक जाल्यार 25 3 वांटे करयेत. पयले 25 वर्सां सांजुदेचे, दुसरे 25 वर्सां कार्मेल सायबिणीची आनी तिसरी 25 वर्सां बाळोक जेजूची. सारकें गे? सादारण चरित्रां तशी आसा.
सांजुदे आसतना हांव कार्मेल सायबीण नातल्ली म्हणून न्ही, बाळोक जेजू नातल्लो म्हणून न्ही, हें सक्कट देवासपण सुरवातेच्यान देवन आयलां. पूण पावंड्याचो पयलो वांटो सांजुदेक म्हत्व दिल्ली पयलींची 25 वर्सां. पावंड्याचो दुसरो वांटो कार्मेल सायबीणीक म्हत्व दिवन कार्मेल गुडो म्हूण वलायिल्ली ही दुसरी 25 वर्सां. आनी फाटलीं 25 वर्सां बाळोक जेजूचें पूर्ण शेत म्हूण वलावन बाळोक जेजूची किर्ती सगळ्या देसी दितांनी भायर नावाडीक जाल्ली. हो तिसरो पावंडो म्हणूंक जाय आनी ताका आमी म्हणटात इन्फंट जिजस श्रायन. देखून हें भाग्यवंत कुटुंब आमी सदांच रुता कर्ण ह्या गुड्यार आयल्या. आज अमृतोत्सव आचरितना आमी निजायकी हजारांचो हजार लोकांक हांगा सांगाता मेळचो संदर्भ जावंक जाय. बिसायबान सुरवेच्या उतरान सांगिल्ले प्रमाणे ह्या मोठांतान जायत्यांक आत्मीक बरेपण लाभलां. ह्या मोठाक जायतो लोक ह्या वर्सांनी येवन गेला आनी ह्या मोठाची कीर्त सगळ्या संवसारांत गाजोवन आयल्या. तशें म्हणटा आसतना जायत्या लोकांक आपयल्यार तुमी विसरून काडिल्लीं थोडीं जाणां आज हो संभ्रम करूंक आमचे सांगाता मेळ्ळ्यात. निजायकी थोडो वेळ सांजुजे विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. आमी म्हणचे आसा सांजुजे शारोती इगर्ज मातयेचो, शारोती आमच्या दियेसीचो, शारोती कार्मेलीत ह्या कोवेंताचो, जुजे सारको आसरो खंय मेळत दुसरो, जुजे कुरपाळ, जुजे दयाळ, जुजे आमचो मोगाळ. ह्या उतरांनी आज जुजेक आमी मान करया. मोगाचेनो सांजुजे विशीं आमकां कितें कळीत आसा? कोणा कडेन विचारलें की सांजुदें कितें करतालो? तो आचारी न्ही फादर, सुतारी जावन आसलो न्ही, वय कितें करतालो न्ही? जेजून बसून कुमसार आयकूंक तो कुमसरी तयार करतालो म्हणलो. जेजू कुमसार आयकतालो खंय, देखून ताका कुमसरी तयार करूंक सांजुजे हेल्प करतालो म्हणून थोड्यांनी म्हणलें आसा. म्हळ्यार कांय त्या विशयान समजून येनातली. पूण तशें हांवें म्हणूंक जायना. आयचे दिसा सांजुजेच्या जिविता विशीं थोडें म्हणी आमी नियाळ करूंक जाय. सगळो बायबल खंयच्या कुशीन परतिल्यार सांजुजे विशीं कितेंच आमकां आयकूंक मेळना. सांजुदेन दर म्हूण एक वाक्य उलयल्लोय ना. काना नगरी मोरयेन उलयल्लें आमकां आयकूंक मेळना. गुंडायेची जिणी कोलायेची जिणी आमच्या मुखार दवरता आनी आमकां तो म्हणटा आमच्या म्हज्या वगेपणान देवाची खुशी म्हाका पाळूंक जाता. देखून तुका देवाची खुशी पाळूंक जाय जाल्यार तुवें वगे रावोंक जाय. तुज्या बोगणाक, तुज्या चिंतनाक, तुजे ते आसलेल्या भावनांक तुवें वगे रावोंक जाय. त्या दळा मात्र देवाची खुशी तुजे ती जारी जातली म्हणून तो आमकां सांगता. साल्वासाच्या चरित्रेंत मोरयेचो पात्र व्हरतो. मोरयेन कबलात दिनातले जाल्यार जेजू ह्या संवसारी जल्मवतो ना म्हूण आमी सांगता. पूण जुजेन आपणाच्या स्वप्नांनी आयिल्ल्या त्या संदेशाक, बडव्यातान आयिल्ल्या संदेशाक जुजेन जर तर वय म्हणना जाल्यार, त्या कुबलती प्रमाणे ताणें काम करिनातलें जाल्यार जेजू दाविदाच्या वंशाचो, जेस्सेच्या कुळयेचो, जुदा रायाचो एक रायाळ मनीस जावन ह्या संवसारी येवंक जाते ना म्हणून. देखून एका कुशीन जुजे जावन आसा बापोय जेजूचो, न्हय सैमीक ओडणेचो, तो बापोय जावन आसा पोस्को बापोय आनी एका हक्काचो बापोय. एका कुशीन हक्काचो लिगल फादर आनी एका कुशीन फॉस्टर फादर. दोन नमणेच्या भावनांनी जेजूचो परमोस केल्लो, ताका कोलायिल्लो, ताका सांबाळून व्हेल्लो जावन आसा जुजे. देखून जुजेक आमी मान करता. सांजुजेचे वगेपण उलयता आसतना पापा फ्रांसीस मनिलाक पावलो फिलिपिन्साक. आनी फिलिपिन्साक गेल्ले जाल्यार तो म्हणलो फिलिपिन्साच्या लोकां कडेन, पळया म्हाका 40 वर्सांतान म्हजे ते एक दस्तूर देंवन आयल्या. कितें म्हळ्यार हांव एक विशेश नमणेचें मागणें म्हणटा सांजुजे कडेन. तें मात्र न्ही, म्हज्या जिवितांत कितेंय समस्या आयिल्ले जाल्यार एका चिटीर बरोवन न्हिदल्ल्या सांजुजेच्या विशेव घेतल्या सांजुजेच्या इमाजीच्या आडीन दवरता. आनी अशें जाल्यार म्हाका कितेंय मागल्लें मेळटा म्हणून पाप साहेबान सांगलें. तें सांगलें तितल्यांत आख्ख्या संवसारार धाकट्यो न्हिदल्ल्या सांजुजेची इमाज विकोंक सुरू जाल्यो. म्हाका कळीत ना कितल्या जाणांच्या घरा, म्हज्या रुमान ती एक इमाज आसा
आनी ताच्या आडयेंत आमी एक एक चिठी दवरता आनी सांजुजे आयकता म्हूण राखून रावता. सांजुजे खंडीत जावन आज ह्या जुबलेवाच्या दिसा आमची मागणी ह्या कॉवेंताच्या स भक्तिकांची आनी तुमची मागणी खंडीत जावन आयकतलो म्हणलें आमचें सोपण जावं दी. सांजुजेची जिणी एक गुपीत जिणी, कार्मेलीताची जिणी गुपीत जिणी. ह्या गुपीत जिणये लायफ ऑफ सायलन्स ह्या जिणयेक पाठिंबो दिवचो जावन आसा सांजुजे. मेयाच्या 1 तारखेर पापा पियूस 12व्यान 1950 इस्वेंत पाप साहेबाक आनी एक बिरूद दिलें. तो म्हणालो सांजुजे जावन आसा वावराचो कामेल्यांचो पात्रोन. त्या दिसांतान आख्ख्या संवसारार द वर्कर्स डे, द लेबरर्स डे ही मान्यता ताका सुरू जाली. देखून हर एकल्या कामेल्याक एक स्थानमान मेळोवंक जाय जाल्यार सांजुजेक मेळिल्लें स्थानमान आमकां समेस्तांक लाभ जाय म्हणून आमी आशेता. मोगाचे न्हू, आयचें पयलें वचप पळया. आयचें पयलें वचप सामुएलीच्या 2ऱ्या पुस्तकांतलें. हें वचप आमी पळयत आसतना दावीद राया विशयांत आमकां नातान प्रोफेत म्हणटा. कितें म्हणटा? दाविदा तुजीं वर्सां जालीं आनी तुवें वचून तुज्या बापाय सांगता, तुज्या मलगड्या सांगता तूंय विशेव घे म्हणजे तूं मरण पाव. लांब आवदेक आडाळतें केल्लो दावीद राय 40 वर्सां इस्रायलीचो राया जावन आसलो. इतल्या लांब आवदेक तुवें आडाळतें केलां आनी तूं आतां विशेवाक वच. पूण उडास दवर, तुज्या संततींतावन तुज्या कुळयेंतावन हांव एका पुताक जल्म हाडटलों आनी ताचे तावन तुजें नांव तोर जातलें. आनी तो कोण जावन आसा? ताच्या संततींतल्यान आयिल्लो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जुजे ताचो पस्को बापय, जुजे ताचो हक्काचो बापय. हें जावन आसा सत आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळचें. तशेंच आयच्या 2ऱ्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा तें जावन आसा सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. थंयसर आब्रामाचो भावार्थ आमचे मुखार दवरतात. आब्राम ऊर आयच्या इराक गांवांतान आयिल्लो आनी थंयच्यान आयिल्ल्या आब्रामाक आपूण कितें करता कळीत नासलें. तुका ही सगळी नवी भूंय तुका दितलो, तुजी संतत आर्तळा वयल्या नेकेत्रां बरी, दर्या तडीच्या रेवे बरी हांव वाडयतलो आनी सडयतलो. न्ही जाय की सांत पावल म्हणटा पळया ही उतरां सत जावनात गी. आज जुदेव कूळ कितली वाडल्या, इस्मायली धर्मान आयिल्ले आनी एक कूळ कितून वाडल्या पळया. इतलींच जाणां जर तर आज आब्रामाची भुरगीं म्हणून वळखून घेतात, हें देवाचें उतर सत जालां. आब्राम भावार्थाचो बापय, आज हांव म्हणटा जुजे भावार्थाचो बापय. जुजेक देव दिश्टीक पडोवन डायरेक्ट उलयिल्लें ना, पूण जुजेन आयकल्लें हर एक फावटी स्वप्नांत. आंजान सांगलें स्वप्नेली जुजे आनी स्वप्नांत जें कितें ताणें आयकलें तो भावार्थान पाती येता आनी त्या प्रमाणे तो समकता. देखून तो पंथाक पावता. जिणे जुजेच्या शेगुणां पैकी जायते आसात, पूण तांचे पैकी थोडे आज तुमचे मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. सांजुजे मरयेक आनी जेजूक भोव लागशिलो. जेजू मरी जुजे हे भाग्यवंत कुटुंब. बेनेडिक्ट 15वो पाप साहेब एक फावटी अशें म्हणटा, जर तर तूं जुजे कडेन वेताय, जुजे तावन तूं मरये कडेन वेताय आनी मरये तावन तूं जेजू कडेन वेताय, तर जेजू कडेन तुवें वचूंक जाय, जुजे तावन तुजें पयण सुरवात करूंक जाय म्हणून ताका चड म्हत्व दिता. जुजेचें जिवीत वर्णवन ताची एक लदीन आमी आसा केल्या. देखून आतां बुधवारा दीस मोरयेची लदीन म्हणच्याक साबारपुटी आमी जुजेची लदीन म्हणटा. चड करून पापा फ्रांसिसान जेन्ना पात्रीस कोर्दे म्हण परिपत्र संवसाराक एक बरोवन दिलें आपोस्तलीक पत्र, ह्या पत्रांत हांव ताणें 2220 इस्वेक ताणें एक नवें वर्स सुरू केलें सांजुजे विशयान. आनी त्या दिसा हांव सांजुजेचें भक्तीपण आनीक संवसारार वाडलां. फादर्स लव पात्रीस कोर्दे हें परिपत्र आमी वाचलां, हाचे विशीं नियाळ केला. हाचेतान आमकां जुजे बापाचे जायते शेगूण आमचे मुखार आयल्यात आनी ताची लदीन आमी दिसपडते म्हणटा. होली क्रॉस ब्रदर आंद्रे म्हणून एकलो ब्रदर आसलो. तो ब्रदर होली क्रॉस संस्थेचो तो कॅनडाच्या मॉन्ट्रियॉल म्हणले कडेन आसलो. जायतें बरें काम उतर प्राय म्हणसर करून येतलो. तो सांजुजेचो विशेश भक्तीक. थंयसर ताणें एक उबारलें अपुरबायेचें एक देवाळ आसा, द बेसिलिका ऑफ सेंट जोसेफ. आनी तातूंत प्रधान आल्तारीच्या फाटल्यान धाकटीं कॉपेलां आसात. हर एका कॉपेलांत जुजेचो एक शेगूण दिसून येता. जुजे पात्रोन भुरग्यांचो, जुजे पात्रोन कादरी जोड्यांचो, जुजे पात्रोन कुटुंबाचो,
जुजेरी पात्रोन कामेल्यांचो जुजे पात्रोन आंवकारीचो जुजे पात्रोन मरणा तणीर आशिल्ल्यांचो अशें विविध धाकटी धाकटी कोपेलां बांदून सांजुदेचें व्यक्तित्व थंयसर चित्रण केलां कित्याक तो ब्रदर आंद्रे आज सांत एक वर्तो भक्तीक सांत जुजेचो जावन आसलो तुमी जाणात जुजे मोरये संगी जियेलो जाल्यार आनी कुटुंबा संगी जियेलो जाल्यार आमी पातयेत येता तो एक निस्कळ जिणी जियेलो हें चित्रण करचे खातीर जायते फावटी आमी सांजुदेक एक प्रायवंत व्यक्ती म्हणून आमी चित्रण केल्लें तुमी जाणात उतर प्रायसो म्हणी मोरी आमी तरणाटी दाखयता चित्रण करता आसतना सांजुदेची आनी मोरयेची फोटो काडिल्ले कोणी नात त्या दाळा कॅमेरा नासले पूण आमी चित्रण करता आसतना सांजुदेक तरणाटो करून दाखयता गी ना मोरये कितें करता भोव तरण्या प्रायाची कित्याक म्हळ्यार सादारण 13-14 वर्सांची आसतना ताका गाब्रियल बुडव्यान बरी खबर हाडिल्ली म्हण आमी चिंता त्या प्रमाणे निजायकी ती एक तरणाटी जावन आसली पूण जुजेक आमी चित्रण करतना सादारण एक 70 या 90 वर्सांचो म्हूण प्रायवंत म्हूण आमी चित्रण करता एक फावटी हांव मैसुरांत एक CSST माद्रींच्या कॉवेंताक गेल्लो तांची प्रोविन्शियलेट नव्यान उक्तावण जाल्ली आनी ताच्या पार्लरांत तांचें कॉवेंत तांचें प्रॉविन्स सांजुदेक समर्पिल्लें पार्लरांत एक सोबीत सांजुदेची इमाज आसली हांवें इमाज पळयली पळयता आसतना सांजुदे भोव तरणाटो सादारण 25-30 वर्सांचो तरणाटो बरें सोबीत चित्रण केल्लें पळयलें हांवें म्हळें पयले फावटी इतली सोबीत इमाज सांजुदेची हांवें पळोवची म्हणून तांच्या प्रोविन्शियलाक सांगलें देखून म्हळें ती म्हणाली पळय फादर हें चिंतप येवंक जाय सांजुदे खंडीत मातारो न्ही मोरी इतली सोबीत इतली तरणाटी आली एका म्हाताऱ्या कडेन कादर जावंक तयार जाती की खंडीत ना सांजुदे बरो तरणाटो म्हणून ती म्हाका आनी एक शर्मावूंक दी लागली मगाचें न्हू सांजुदेचें व्यक्तित्व निजायकी आपुरबायेचें सांजुदेच्या विशयांत बायबलांत भोव थोडें उलयलां जाल्यार सांजुदेन एक शब्द उलयना जाल्यार ताचें जिवीत आमी पळोवंक जाल्यार ताच्या जिवितांत जायती गुंडाय आटापून आसा आध्यात्मीक जिविताक जाय पुरती भांडार थंयसर लिपोवन आसा म्हूण आमकां दिसून येता मोगाचें न्हू कितें हो भांडार थंयसर आमकां दिसून येवचो पयल्यान पयलें पळया सांजुदेचो भावार्थ अब्रामाक आमी भावार्थाचो बापय म्हणटा हांवें म्हणून सांजुदे भावार्थाचो बापय ताका कितें निशाणी आसली ताका कितें संकेत आसलो कितेंच नासलें स्वप्नांत ताणें आयकल्लें बरीच उठावटी ताणें उठोवन देवाची खुशी पाळली आनी ताणें स्वप्नांत कितें पळयलें त्या प्रमाणे आपलें जें जिवीत बांदून हाडलें निजायकी भावार्थाचो बापय जावन आसा सांजुदे ताचो वर्तो भावार्थ म्हाका आनी तुका आदार दिता आमच्या जिवितांत आमी भावार्थान दंडळ्ळ्या वेळार सबारपटी आमची प्लॅनां फुडाराक पावनातल्या वेळार आमची योजना आमी चिंतले बरी जायनातल्या वेळार आमी दंडळटा आमी हालता त्या दाळ आमी म्हणूंक जाय पळय सांजुदे म्हाका आदर्श ताचे चिंतले प्रमाणे एकच एक जाय दे म्हणून ताणें राखल्लें ना ताणें देवाच्या कुशे प्रमाणे जावं दी म्हणून तो राखो रावलो निजायकी तो वर्तो म्हणून आमी वळखून घेता दुसरें आमी ताचें तें पळोवचो शेगूण जावन आसा सांजुदे एक वावराडी आमी म्हणटा आजकाल दुबळी गाय कोणाकी नाका आमी दुबळी गायेतान भायर येवंक जाय म्हण आमी सदान करता हर एकलो मनीस ग्रेस्त जावंक आश येता ग्रेस्त काय आपणावंक आयचो संवसार कन्फ्युमरिजम म्हणटा हो संवसार आमी चड आनी चड ग्रेस्त जावंकूच आवड येता देखून पापा पॉल सवो आमकां म्हणटा पळया सांजुदेक ताची दुबळीकाय ताका निजायकी शांतीपणाक व्हरून पायता ताची दुबळीकाय ताका देवाक लागशिल्लो पाटलाव करूंक तसो मोग करूंक ताका वळखूंक साधन जाता सबारपुटी आमची ग्रेस्त काय आमकां देवातान मेकळे करता जाल्यार ही दुबळीकाय आमकां कित्याक आमी वेंग मारून वचो आमी अंतस्कनी दुर्बळे जावंक जाय तेन्ना आमी सर्गींचे राज आपणाव येत म्हूण पापा पावलो आमकां शिकोवन दिता तिसरो शिगूण जावन आसा वोगेपण सायलन्स आधुनीक समाजींत आमी जाणां सक्कड आमी आवाज करता आतां हांव आवाज करनासा हर एकलो आवाज केल्लो आमी आवाज आयकता ह्या संवसारांत आवाज बारीक चडोवन गेला पूण ह्या आवाज ही संवसारांत निशब्दपण वोगेपण मोनेपण आमी सांजुदेतान शिकोवंक जाय आनी आमी वोगे रावल्यार निजायकी देव आमचे लागीं उलयता तें आयकूंक साध्य जातलें चवथें जावन आसा वावराड्यांचो तो पात्रोन जावन आसा कामेल्यांचो पात्रोन सांजुदे आमी हर एकल्यान वावर करचो आतां उणें केलां आमी मोतीचो वावर करता कंप्युटराचेर वावर करता पूण कुडीचो वावर करिना एक सुतारी जावन सांजुदे सकाळीं तान सांजसेर कितें वावर करिना जायत ताणें केल्ली पळयना पळया मोरी एक गर्भेस्त आपणाच्या पत्नीक घेवन ताणें केल्लें पळयन पळया
एका नजरेतान बैसन तो जुदाक पावता म्हणसर थंय काणेशमारी करूंक तो पयण करून गेलो. उठावटी भुरग्याक काण घेवन इजिप्ता येताना तें पयण गेलो. इजिप्तान परत्यान पयण करून तो नाजरेताक आयलो. नाजरेतान परत्यान देवळाक अशें लांब पयण ताणें केलें. जायतो कश्ट ताणें गामांनी काडले. देवाची खुशी आपणा थंय आपणाचे फायदो चिंतिनासतना वावर केलो. निश्काम कर्म आपणाचे चिंतिनासतना हेरां खातीर आपणाच्या जिविताचें समर्पण केल्लो जावन आसा सांजुजे. मुखलें चिंतप कितें म्हळ्यार आधुनीक संवसारी हर एकलो नांव व्हरूंक सदान करता. म्हजें नांव मार्बल पत्रांनी आसूंक जाय, बुकांनी कसोंक जाय, सकडांक कळोवंक जाय. सांजुजेचें नांव कोणायकी कळयत ना. सांजुजेक आमी आपा लिपा सात म्हणटा. येले मरे ह्या काय म्हणटात कन्नडांत. लिपोवन गेल्लो सांत म्हणटात, गुपीत सांत म्हणटात, निशब्द सांत म्हणटात. विविध बिरुदांनी ताका आमी उलयता. ताणें आपणाची बडाय केदाळय उलयिल्ली ना. असलो सांत निजायकी आमकां एक आदर्श. कित्याक कोण आपणाक आपलो काल करता तो वर्तो जातलो देवा मुखार म्हणलो संदेश आमकां लाभता. तर मोगाळ बाबा आनी भयणी, आयच्या दिसा सांजुजेचें फेस्त संभ्रमच्या ह्या अपुरबायेच्या दिसा हांगासर फादर ग्रेगरी आसा. तो ताचो डायमंड जुबली आचरण करता रिलिजियस बेसाचो. फादर फाउस्टीन क्रास्ता म्हणलो आमचो आनी एकलो पाद्रा बांगराळो स्वर्णोत्सव आयच्या दिसा आचरण करता. फादर जुदेच्या नांवाचे हांगासर आदलो प्रोविन्शियल फादर जोसेफ हांगासर आसा. जुदे नांवाचे जायते यादक आमचे मदें आसात. जुदेचें कॉवेंत ह्या कॉवेंताचो आज अमृतोत्सव आमी आचरण करता. तर जुदेतान आमी आदर्श जोडला. जुदेतावन ह्या कॉवेंतान जायतें बरेंपण लाभलां. आज तुमकां जर तर मोरी लाभल्या, आज तुमकां जर तर बाळोक जेजू लाभला, कोणातान लाभला, सांजुजेच्या कॉवेंतान लाभला. सांजुजेतावन हें उदंड मापाचें देणें आमकां लाभलां देखून सांजुजेच्या मजतीन मेळिल्ल्या ह्या उपकारांक देवाक आमी अर्गां दिवया. मोगाचेनो सांजुजेचें जिवीत म्हाका आनी तुका आदर्श. ह्या कॉवेंतान 200 वयर याजक जाल्यात. कितलेशे समेरिस्त आज तरबेतेंत आसात. हांगा तान उदंड मापाची आत्मीक सेवा सबारांक मेळटात. ऑस्ट्रेलियांत, आफ्रिकांत, कॅनडांत, युरोपांत सगळे रितल्यान हांगासर शिकले आनी हांगासर व्हड जाल्ले याजक वावर करून आसात. इतलें सकट बरेंपण ह्या कॉवेंतान फाटल्या 52 वर्सांनी जालां जाल्यार आज सांजुजेक आमी हात जोडून आमी देव बरें करूं म्हणून खुशी. कित्याक ताचे तावन मेळिल्ली देणी, देवातान मागून धाडली देणी आनीकी उदंड मापान देवून दी. आमी हांगासर 100 वर्सांचो शतमानोत्सव आमी 100 वर्सां आमी आचरण करता आसतना निजायकी ह्यो संभ्रम आमकां चड आनी चड बेसांवां देवाची लेख करूंक आमकां आदार दिवं दी म्हणून मागया. देव आमच्या जण एकल्याचेर आशिर्वाद घालूं. सांजुजेची मजत आमचे थंय दिसान दीस वाडोवं आनी सोडोवं. आमेन. देखून उबी रावा. आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया. सदमंतान देवाक, सर्वोदर बापाक, सगळ्यांनी विचार आसतराक आनी जेजू क्रिस्ताक तेज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्मावरी गर्भे संभोवलो, ओंकार मोरयेतावन जल्मलो, पंचफुलाच्या काळजाने कस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतो जिवंत जालो, सरकार चडलो, सर पदरा देवापाच्या उज्याक बसला, तेन्ना जिवांच्या आनी मेल्ल्यांची मनशी येतलो, सदमंता पवित्र आत्म्याक पयसबेक भक्तांचो एककार पातकांचे मोक्षाने कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. भावानो भयणीनो, सांजुजेक मान करूंक एक कुटाम जावन आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या वसता आमच्यो गरजो देवाक आमच्या बापाक समर्पया. आमकां तो सांबाळून दी, आमच्यो गरजो तो स्विकार करून दी म्हूण मागया. तुमची जबाब. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय.
सर्वेस्परा बापा तुझ्या पुता जेजूचो सोडवणेचो संदेश संवसाराक पासारूंक विसलेल्या पापासाहेब फ्रांसिसाक स बिस्पांक याजक आनी धार्मीक भाव भयणींक गरज आसची भलायकी आनी जानवाय लाभय म्हूण मागता दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दयाळा बापा मागता आमी सांजुजेचे आदर्श घेवन ध्यान आनी वरेस्वांद्वारी आख्ख्या संवसारांत वावर करनासच्या कार्मेलीत भाव भयणी आनी कुटुंबा जिवीत जियोवच्या कार्मेलीत तिसऱ्या वर्दीच्या संध्या पासत तांणी सदांच सांजुजेचे भागिवंतपण निश्कळपण आनी उदारपण तांच्या जिणयेंत आपणावन ते हेरांक प्रसार करूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय मोगाळा बापा मागता आमी आमच्या गरजांनी सदां आदार दिवच्या सदांनी आनी हिताचिंतकां तशेंच विविध रितींनी सेवा आनी कुमक करच्या सर्वां पासत तांकां तुज्या दराळ आशिर्वादांनी बरोवन तांच्या उदार मनाक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवंक तांचे कुटुंबा जिवीत पवित्र कर म्हूण मागता दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय मोगाळा बापा आज आमी सांजुजेचे पेस्त आचारण करता आसतना ताका समर्पिल्ल्या ह्या कोवेंतांत वस्ती करच्या सर्व याजकांक आनी भावांक सर अणवारांतले राखणवर आनी भागिवंत कुटुंबाच्या स्पिरितांत जियोंक जाय आसली कृपा तांकां दी म्हूण मागता दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दयाळा बापा हांगा जमलेल्या सर्वांनी सांजुजेची देख घेवन नीत आनी सत आपल्या जिवितांत उखलदन जियोंक जाय आसची कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांत तावनूच देवाक आमी समर्पया मोगळा बापा सांजुजेक आमचो पत्रोन जावन आमकां तुवें दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ह्या कोवेंताचो पात्रोन तो म्हटल्यार 500 वर्सांनी ह्या कोवेंताचेर सर फ्रादींचेर ताणें ओतुल्ल्या देण्या पासून बेसांवां पासून आमी तुका अर्गां दिता आसाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना 500 वर्सांचो जुबल्यो आचरण करूंक आमकां फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता तुजी बेसांवां ह्या कोवेंताचेर हांगासर वस्ती करच्या आनी वावर करच्या सर्व फ्रादींचेर तुजो आशिर्वाद भरपूर तांचेर घाल आनी तांणी तुजें मिसांव तांच्या आपोवण्या प्रमाणे जारी करूंक उर्बेन जारी करूंक तांकां कृपा दी आज ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर हजर आसल्या सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या बेसांवांनी बोर आमी समेस्तांनी तुजो आनी पेल्याचो मोग करून सांजुजेचे आदर्श आमच्या जिणयेंत आमी उपयोग करून जियोवंक बरी क्रिस्तांव जिणे जियोवंक आमकां तुजो आदार दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नेट्या परिस्थितीच्या लावा सदस्पोर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत आंवकार मोरयेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची बगेवन जुजेन विश्वासीपणी सेवा केली. मानान ताचो उडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमच्या भक्तीची आनी विश्वासी सेवेची खुणा जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत जुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाकणता, तुजी किर्ती परगडता. या नित्यवंत मनशाक तुवें आंवकार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीसल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे इताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पदकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्याने तोलो. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्याने तोलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाचे काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, लुईस पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सुमेश आनी आमच्या आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमुगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोसजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव अमरी देवाचे माय सांगाती बागेवन दोमदुतां आनी चौकाडी बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन दोमदुतां आनी चौकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दवरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा श्रीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बरोस आनी सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भागन आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
एकामेकाक शांती दिया. हो जेजू देवाची शेळी ही संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी म्हाका पावना म्हाका आपयली. Ci in molani, boa moli.
पोषण करताय उंड्या रूपान येऊन मुक्तां वयताय भक्ता काळोख तो धांवडायताय सर्गी दरवाजो उक्तो करताय आसवो सुरो देऊन पोषण करताय उंड्या रूपान येऊन मुक्तां वयताय भक्ता काळोख तो धांवडायताय सर्गी दरवाजो उक्तो करताय जेजू म्हज्या काळजांत पेट्टा उजो तुज्या मोगासार उंड्या रूपान काळजांत घेवन फांकय हुस्वार सर्गीसार तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिणेन मोलादी गोवा मोली तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिणेन मोलादी गोवा मोली प्रार्थुया सर्वेस्परा कणवळ्या बापा बगेवन जुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयलाय आनी जिविताच्या हुंड्यान पोसून गट केल्याय ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी बगेवन जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासीपणे पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुझे सोबे आसो सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारू आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी तो भरू सरना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोडकार भावनो भयणीनो अमृतोत्सव हे आमच्या कवयत्याचा आनी ह्या संभ्रमीक देवाक अर्घ्यां दिवच्या मिसांत वांटेली जावंक हांगासर आमचे मजे आसात आमचे निवृत्ती बिस्प लुईस पॉल आमच्या मोगा हांगासर आयल्यात तांणी सुरवे सांगले मिसाचे सुरवेर सांगले जायत्य भुरग्यां वांगा आयला म्हणून निजायकी जायत्य भुरग्यां आयल्यात आनी हांकां चड मोगाचे आमच्या देशाचें सुंगान धरण हे आमचे इगर्ज बेंजार जावन 5 म्हयन्यांनी आदरे बिस्प जावन वेंचून काडले आनी 5 म्हयन्यांनी आमच्या देशाचे बिस्प जाले आनी तो वळतावन कार्मेल गुडो
आनी बिसा पयलेंय आसलो कित्याक पयलीं हांगासर कुलशेकार ते असिस्टंट जावन आसले थंयच्यान सुरू जाल्लो हो संबंद कार्मेलितांचो वाडोवन आयला आतां निवृत्त जाल्यारय तो उणो जावंक ना आज तांणी निजावणी तांच्या थोड्या भलायके खातीर आस्पत्रेंत आसा जें आसलें पूण सांजेन स्वप्नांत तांकां दुसऱ्यान तें सांगलें आनी सुरू जायत म्हळें मागीर डॉक्टरांनी अपॉयंटमेंट दिल्या वेळार जायना म्हणाले 2 दिसां पयलीं ताका एक धाकटें ऑपरेशन जावंक आसलें पूण सांजेन स्वप्नांत सांगलें अपॉयंटमेंट इज डिसअपॉयंटमेंट तांचें डिसअपॉयंटमेंट आमचें संतोश जालो आनी आज हांगासर येवन संभ्रमीक मीस पेटोवन सांजे मुखांत सरस्वती देवाकार्यां दिली आमचे बसत मागलें आमकां संतोश केलो बेसय बनो आमी तुमकां सर कार्मेलीत याजकाच्या नांवी भावांच्या नांवी आनी हांगासर जम आसले तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी तांकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो हांगाच्या कोवेंत असो वडील आमच्या सुमेस्तांचो मोगो असो बायलो गुर्त जावन फुलांचो तुरो दिवन तांकां सन्मान करीचे म्हणून आशेता आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड म्हणटात आतां दीस जे सुंकान धरून ना जाल्यार आतां दीस जे काळीज म्हणल्यार सेमिनरी ते आसात आनी आमचे सेमिनरी सेक्रेटरी तांकां मेळून आसात आनी अशें आपणाचें जिवीत जिवाल सांजे लागीं आमी मागया तांकां बरी लांब बरी भलायकी मेळोवन दी आनी 100 वर्सां जिवनचें भाग फावो जावन दी आनी क्रिकेटी सांगल्या बरी 100 नॉट आउट ही कृपा तांकां फावो जावन दी आमी मागया बेगीन चिकित्सा बरो जावन दी बळो सर्वीस परत देवाची आशिर्वाद ताजेर आसून दी सांजे तांकां स्वप्नां दिवन बरें करून दिवन मागया देव बरें करूं तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान ह्या कोवेंतांत जियोच्या सर्व फ्रादींक प्रोविन्शियल वपात हांव सुरू करन सक्कडी पदरापांक हांव फेस्ताचे शुभाशय पटयता जुबलेवाचे उल्हासय पटयता जुबलेव 55 वर्सां हांगासर संपलांत आनी ह्या 55 वर्सांनी जायते बेसांव आशिर्वादान देवा तो हांगा वाडोवन आमच्या देशेचेर आनी हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांचेर ती पावल्यांत देखून तांकां आमी अर्गां दितना देव बरें करूं म्हणटा आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया प्रोविन्शियल बाप म्हाका सोमा मेळिल्लो आजच 4 नोव्यांचो जाला तें जाल्ल्यान ताका हांवें येदळ उल्हाशिल्ल्यान परतून ताका म्हज्या वैयक्तीक तरान उल्हास पाठयता देव ताका ताची जबाबदारी बऱ्या तरान चलोवंक आदार दिवन दी म्हणून मागता म्हाका ऑपरेशन दोळ्याचें कॅटरॅक्ट दुसरें कसलेंय न्ही कॅटरॅक्ट ऑपरेशन तें जावंक आसलें 16 तारखेर तें फाटीं घालें तेच्या जाल्यार म्हाका येवंक जालें देखून ऑपरेशन म्हणून कालें म्हणून तुमी गडबडचें नाका कळ्ळें तुमकां सक्तांक फेस्ताचे शुभाशय पटयता सांजुजे आमचो पात्रोण आमकां सक्तांक तो मोगाचोच जावन दी आनी ताची आशिर्वादां आमच्या सोमेस्तांचेर तो मागोवन धाडून दी ताच्या पुता जेजू तावन तो आमचेर मागोवन धाडून दी म्हणून आमी आशेता आनी मागता तुमकां देव बरें करूं मोगाच्यानो तुमकां सगळ्यांक बरी सांज मागिल्ली आसा येदोळूच ही सांज आनी आनीकी आमी मुखार सूंक आसा देखून तुमचे लागीं एक कालती विनंती करता हांव याजकांनी तुमची मुस्ताकी काडच्या खातीर साक्रिस्तीत हांव आमच्या भितरल्या कोवेंताच्या क्लॉयस्टराक वयचें थंयसर तुमची मुस्ताकी काडी येता आमच्या सगळ्या आमंत्रीत सैर्यांनी दये करून जाता तितल्या बेगीन आमची ही गरज हांगा सोडून आमचे कार्यक्रम सभांगण आसा थंयसर वचूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता कित्याक 6 वरार आनी एक मीस आराम जावचें आसा सांजेचें मीस आनी तुमी वेता आसतना आतां आनीचे मुखलें कार्यक्रम आसतलें कार्मेल सायबिणीच्या ग्रोट्याच्या त्या कुशीक वेता आसतना
बलून घाल्लं व्हड तुमकां दारवटो दिसतलो देखून आज अशीर दारवट्यांतल्यान वचनाकात रुंद दारवट्यांतल्यान भितर सरा आनी थंय तुमकां खंय वेचें म्हूण कळटलें त्या कुशीक वता आसतना आमचें नवें बांदप ताचें मुख्य द्वार आसा थंयसर तें इनॉग्रेशन आमी करतले हांव 6 वरांक म्हूण वेळ फिक्स केल्लो येदोळ सुसो जाली कांय आनी एक मुखल्या 5 या 10 मिनटां भितर आमी कार्यक्रम आरंभ करतले हांव देखून तुर्तान तुमी त्या कुशीक वेचें आनी थंयसर वेता आसतना तुमकां थंड पिवण कितें मेळटलें दया करून घेयात आनी कोणाक थंयसर कार्यक्रमाक रावूंक जायना ती आनी तुमची मेटां मुखारसून वचून भितरल्या कुशीक आमी बसका मांडून दवरल्यात थंय तुमी तुमच्या बसका घेवयात दया करून थंय आमी या पुस्तचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.